हांगा कदंबा हायवे रोडाक जवळ जवळ 6 गोरवां सुमार मेल्लीं आसा आनी तितून 3 गोरवां इंजर्ड जाल्लीं आसा। ते 3 गोरवांक व्हरपाची जबाबदारी आमी गोरक्षक म्हण आहा तेंच्यांनी स्विकारलेली आसा। तशेंच हांव सरकारा कडेन विनंती करता, हांगा जो हायवे गेला त्या हायवेन इतल्यो 100 ते 150 स्पिडार गाडयो वयता आनी तितून गोरवां आसता मदीं। ते गोरवांक कोण कडेक काडटलो? पण तितून पुलिशेची एक पेट्रोलिंगाची गाडी जर आसली तर तांकां काडूंक शकता। नाजाल्यार ती गोरवां जी रस्त्यार भोंवता ती तेंच्यांनी आमचे गोशाळेन सुद्दां हाडून सोडल्यार जाता। आमी तेजी काळजी घेवंक शकता। ह्या गोरवांचो मालक आसता पळय, ह्या गोरवांचो जो मालक आहा तो तर तांकां पळयना। जर तो पळयना जाल्यार आमी तेजी जबाबदारी घेता तांकां पळोवपाची न्हू। अशी ही मरता रस्त्यार आमच्यान पळोवंक जायना। पण आमकां तरी निदान असो तेंच्यांनी जे ती गोरवां व्हरपाक मदत करची सरकार ही कळकळीची विनंती। आनी अशी परत हांगा रस्त्यार गोरवां ही अशी मरची न्हू। पुलिसय आपली जबाबदारी पार पाडटा, पंचायतूय पार पाडटा। गव्हर्मेंटानी हो रस्तो एकदम बरो केल्लो आसा, सुपर एक्सप्रेस हायवे केल्लो आसा। पूण जे पळय मेजर प्रिकॉशन घेवंक जाय, ज्यो आतां ह्यो लायटीचे पोल्स घातलेले आसा तेका आतां सद्या लायटी पेटना सद्या, आनी त्या कारणाक लागून हांगा सगळो काळोख आसता। आनी त्यो काळोख आसल्या कारणाक लागून ह्यो भटक्यो ज्यो गोरवां आसा ती हांगा रस्त्यार फिरता। आनी एकदां कशें आसता, जे पळय गाडयो येता व्हडले ट्रक, ते ड्रायव्हर एकदां पिल्ल्या हितून आसता, सो तांकां अंदाज येयनासलेल्या कारणाक लागून हे अशें असल्यो घटना घडटा। आनी आयज जी घटना घडल्या ती एकदम दुर्दैवी घटना आसा सारकी। आनी हेका खंय तरी निश्काळजीपणा जबाबदार आसा। आता पळय कितल्यो गायो ह्यो मेल्या आनी तेच्या भायर गायो कितल्यो थोड्यो मरपाच्या मार्गार आसा। म्हणजे तेच्या खातीर तुमी एनिमल हजबंड्रीक जावं अशें स्क्वॅडाक तुमी कळोवन कोण तेंचे आतां पावल्ले आसा? हांगासर आमी पावच्या पयलीं जवळचे हांगसरले लावणारे स्थानीक लोक थोडे पयलीं पावले। तेच्या नंतर आमच्या पंच मेंबर विशाल वळवयकर तो रेगुलर ह्या वाटेंतल्यान वयता। तेणें जवळ जवळ म्हाका 8 सुमार हांगा तेणें रावन म्हाकाय कॉल केलो। हांव जवळ जवळ 8:30 हांगा पावलो। हांगा यो जाल्यार पुलिशेची गाडी पावल्ली आसली। सो मागीर हांगसरल्याच कोणे स्थानिकान गोशाळेक कॉन्टेक्ट केलो आनी गोशाळेची गाडी आतां ऑलमोस्ट आतांच पावल्ली आसा। आनी तांकां जे इंज्युअर्ड आहा तांकां आतां गोशाळेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी जी स्पॉट डेड जाल्ली आहा तांकां आमी JCB मागिल्ली आसा। सो तेजे हांगाच खंय तरी तांकां तेजी जी बॉडी आसा ती हांगाच खंय तरी तेजी दफन करपाची। हांव सदांच बालभारतीन म्हळ्यार चेड्याक पळोवपाक वयता तेन्ना म्हाका हांगा दिश्टी पडलें की गर्दी जाल्या म्हणून। पळयत जाल्यार ह्यो 7-8 गायो मारलेल्यो आसा आनी 2 तडफडटाले। तितून तो एकटो डॉक्टर येवन तांचें ट्रिटमेंट करतालो। पूण हें कशें जालें काय आमकां खबर ना। कोण म्हणटा लॉरी मारली, कोण म्हणटा ट्रक मारलो म्हणटा। पूण ही अत्यंत सामकी वायट घटना घडल्या। हेजेर सरकारान एकदम विचार करचो की ज्यो लायटीचे खांबे घातले पळय हांगा तांकां तुरंत हांगा लायट प्रोवायड करची। कित्याक रातचे हांगा एकदम प्रॉब्लेमेटीक जाल्ले आसा। ह्यो अश्यो 4-5 फाटी आमी ओल्ड गोवा पंचायतीन एक्सिडेंट जावन ह्यो गायो आमी तेजे अंतीम संस्कार केल्ले आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा अशेंच मनशाचे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। कित्याक हे रातचे काळोख पडटा न्हू हांगा हायवेक, आनी हायवे जाल्ले आसा, जोरान गाडयो येता। त्या खातीर सरकारान ह्यो बेगीनच्या बेगीन ह्यो लायटीचो इंतजाम करून हांगा लायट चालू करची। ह्या रस्त्यार सदांच कुत्रे जर कितलेच मेल्ले आसता, कुत्रे पण मेल्ले आसता। पूण आतां मनशाचे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। फाटल्या दिसांनी ओल्ड गोवाचो आमचो पेटयेवयलो भुरगो हांगा एक्सिडेंट जावन मेल्ले आसा। जे हायवेक पळय कितें लागता कशें नोटिफिकेशन आसता पळय बाबा सायन्स आसा ते सुद्दां इम्प्लिमेंट करून हे हायवेचे जे पयशे उरलेले आहा बेगीन करचे। तशेंच हांवें एक कंप्लेंट हेंची पुलिशेन रजिस्टर केल्ली आसा। हांव पुलिसा कडेन मागता जे पळय हांगा हे गायेचे कोणें जी पळय हत्या केल्ली आसा तेजेर तुरंत एक्शन जावची। हें आमकां पुलीस स्टेशना कडल्यान जाय, नाल्यार आमी हेजो आवाज उठयतले अशें करून हांव पुलिसांक सांगता। गस्ती गाडयो आसता पळय तेंचे पुलिशेचे, त्यो हांगा ह्या रोडार आसना आसूं शकता। पूण ते कोण हे जे कोणें केला हे मनीसपण ना न्हू। कोणाक मनीसपण आसल्यारूच एक मनीसपणाची गोश्ट। पूण हे आमकां हेजेर एक्शन जाय आतां। पुलीस स्टेशनाच्यान कितें तरी हांगा
कोण हे पळय जे ही घटना घडली तेंचेर कारवाई जावची अशी हांव एक पंचायतीत पंच मेंबर तसोच नागरीक समितीच्या वतीन सांगता की हेजेर एक्शन बेगीनच्या बेगीन जावची म्हणून.